जाला आज दिसभर पावस मदीं मदीं पडटा आनी विधानसभेनूय सामके विरोधक आज आक्रमक जाल्ले एक चित्र आमकां पळोवंक मेळ्ळें. म्हजे बरोबर आसा अवीत बगळी, आमचो गोमंतकाचो चीफ रिपोर्टर, आनी आमचो विधानसभेच्या कॉम्प्लेक्सान आसा गौरीश गांवकार, आमचो टीव्हीचो रिपोर्टर. गौरीश, म्हजो आवाज तुका आयकूंक येता? येस सर. येस. आज दिसभराचो एक आढावो सुरवातेक घे तूं. हय सर, सगळ्यात पयलीं सर आमी आयज खुबश्यो अश्यो घडामोडी घडल्यात, पूण ज्यो स्टेट लेवलाचेर ज्यो इश्यूज आशिल्ले ते इश्यूजूच तेंचेर सर आयज आमी फोकस करुया. सो सगळ्यात पयलीं सर, डायवोर्स केसीस इन्क्रीजिंग इन गोवा हे जो संपादकीय लेख गोमंतकान हाडलेलो सर, तो आयज उल्हास तुयेकरान असेंब्लीन वाचलो आनी तेजेर सर ते खूब अशें डिस्कशन जालें. सो तेजेर लास्टाक सीएमान अशें सांगलां की जे आतां तेंचो डिमांड आशिल्लो की हे घरगुती ज्यो केसीस आसात त्यो सॉल्व करपाक लागून कसले स्पेशल कोर्ट जाय म्हणून, पूण ते स्पेशल कोर्ट गोंयान पॉसिबल ना म्हटल्यार. कित्याक ते म्हटल्यार गोंयान खंय तरी पॉप्युलेशन तितलें ना, सो गोंयान ते कोर्ट पॉसिबल ना म्हटल्यार. आनी तशेंच जे प्री मॅरेज कावन्सिलींग जे आसा ते आतांच्यान सुरू करतले म्हटलां. सो प्री मॅरेज जे कपल्स असतात, घोव बायलां जी असतात, तांकां कावन्सिलींग जे आसतले ते सरकारान सुरू करतले अशें सांगलेलें आसा. तशेंच सर रोड वायडनींग जो इश्यू आसा, रोड वायडनींग इश्यूचेर गौरीश एकच मिनिट घेता. अवीत, गोमंतकाचो उल्लेख विधानसभेन ह्याच आठवड्यान 2 वेळ जालो. पयले वेळ जालो जो पळय हायवे रुंद करतना मोठी घरां मोडटात, आनी आमी एक अग्रलेख बरयल्लो गोंयान भितर घटस्फोटाचें प्रमाण वाडटा. ताजे संदर्भान आंकडेवारी दिल्ली. घटस्फोट संदर्भान सरकारान कावन्सिलर अपॉयंट करपाक शकता काय कितें? प्री मॅरेज कावन्सिलर्स नांवाची एक पद्दत आसता, तांकां ते करप शक्य आसा काय कितें? कारण आतां इतले गुंतागुंत जाल्या, दोग जाण एकठांय रावप हें डिफिकल्ट. पयलीं कॉम्प्रोमायज करून रावताले, आतां कॉम्प्रोमायज करनात. घोव बायलो दोगे इकॉनॉमिक इंडिपेंडन्स जो आयिल्लो आसा त्याच्यातल्यान आयलो तो विशय. म्हणजे कसो स्पार्क जालो म्हणजे दर बेरेस्तारा एक गॅझेट येता सरकारची गॅझेट. आमी सरकारचे कितें नोटिफिकेशन आसतात, कितें ऑर्डर्स असतात, ते वाचपाक म्हणून आमी ते सगळे गॅझेट पान वाचता. तेन्ना अशें लक्षात आयलें की दर आठवड्याक किमान 6 ते 10-12 मेरेन घटस्फोटाचे ऑर्डर्स जे असतात ते गॅझेटान छापले वयता. मागीर ताचें कंपायलेशन करून पळयलें, मागीर ताचेर अग्रलेख जो आहा तो गोमंतकान बरयलो. पूण तातूंत एक फॅमिली कोर्ट नांवाचो जो कॉन्सेप्ट आसा ती गोंयान जावंक शकना. ताचें कारण अशें आसा की हायकोर्टाचे डायरेक्टीव अशी आसा की एका जिल्ल्यान 10 लाख जर लोकसंख्या किमान आसा जाल्यार तुमी फॅमिली कोर्ट स्थापूं शकता. आमची सगळी मेळून आतां 16 लाख आसा आनी आमचे 2 जिल्ले आसा. आतां तिसरो जिल्लो घालपाचो, जल्माक घालपाचें हें आसा, म्हणजे ते केन्नाच फॅमिली कोर्ट नांवाची गजाल जावची ना. पयली गजाल म्हणजे एक वैचारीक जो पळय कितें गोमंतकान फुडाकार घेवन एक अग्रलेख बरयल्लो, ताची दखल उल्हास तुयेकर घेतली आनी चर्चा केली, प्रश्न विचारलो. हे सांगपाचें अग्रलेख वाचतात लोक, आमदार सुद्दां वाचतात, हे आमकां बरें दिसता. आनी तेजें प्रांजळपण जें आसा न्ही, म्हणजे आपण ते अग्रलेख वाचलो आनी आपणाक तो प्रश्न सुचलो, हे सांगपाचें जे उल्हास तुयेकराचें जे प्रांजळपण ते एप्रिसिएट करपाक जाय. सो गोमंतक विधानसभेन गाजता. हय गौरीश, फुडें उलय. फुडें सर, जुवारी लँड स्कॅम जो फाटल्या वर्साक हो इश्यू खूब तापलेलो, तसोच ह्या वर्साय बीन विजय सरदेसायान परत हो प्रश्न हाडलो की कोमुलदार लँड जी आसा ती अफ्रामेताच्या अंडर ती तांकां दिल्ली जाल्यार तेंची प्लॉटिंग कशी जाली. सो हो विजय सरदेसायाचो प्रश्न आशिल्लो. आनी लास्ट इयर सरकारान एक अमेंडमेंट हाडलेलो. तो अमेंडमेंट हाडून सुद्दां ही जी जमीन आसा ती तिचेर अजून पर्यंत काय एक्शन कित्याक जावना असोय त्यांचो प्रश्न आशिल्लो. सो मिनिस्टर बाबूस मोन्सेरात जो आसा ते बाबूस मोन्सेरान सांगले जेन्ना अमेंडमेंट हाडलेलो तेन्नासून आयज मेरेन हे जे आसा म्हणजे जो अमेंडमेंट आहा तो लागला, पूण हे जे सगळे जुवारी नगर जे हे कोमुलदादीचे जे प्रकरण सगळे घडलेले ते अमेंडमेंट हाडचे पयलीं सावन. सो हे सगळे आसा तेचेर मागीर विजय सरदेसायान लास्ट असो चार्ज केलो की हो जो सरकार आसा तो सरकार आपल्याची मेजॉरिटी आसा ते मेजॉरिटीक घेवन कितले स्कॅम करपाक तयार आसा. आनी हो जो स्कॅम आसा तो डायरेक्ट तेणें सांगलो 50 कोटीचो हो 50,000 कोटींचो हो स्कॅम आसा म्हणून अशें विजय सरदेसायान सर आज तांकां चार्ज केले. आनी तेच बरोबर स्पिकरान सर जे काल आमी बोवाळ पळयल्लो, काल बोवाळ TCP डिपार्टमेंटाचे
जे क्वेश्चन आशिल्ले त्या क्वेश्चनाची उत्तर दिवना म्हणून जो काल बोवाळ जालो तेजेर सर आयज स्पिकरान सर आपले अनाउन्समेंट केले. स्पिकराचे सर अशें म्हणणें आसा की थोडे जे प्रश्न आसात ते प्रश्न तेणी 7 तारखेक ट्रान्सफर केल्ले आसात आणि थोडे प्रश्नाचे एक 2-3 प्रश्नाचे जे जापो आसात त्यो दुसरी डिपार्टमेंट आन्सर करतले म्हटला आणि थोडे प्रश्न जे आसात त्या प्रश्नाचे डिपार्टमेंट ह्या वेळार उत्तर दिवंक शकना अशें सर स्पिकरान सांगलेले आसा. मागीर त्याच बरोबर सर आयज दनपारां सीएमान एक पीसी घेतली. त्या पीसीन सर सीएमान सांगले की 1972 पयलीं सावन जी घरां आशिल्ली ती सगळी लिगलायज जातली आणि 7 दीस भितर तांकां जी सर्टिफिकेट आसा ती पंचायत सेक्रेटरी इश्यू करतलो आनीक 1 लाख अशी घरां ती आयडेंटिफाय केल्ली आसा हे सर आयज प्रेस कॉन्फरन्साक सांगले. ओके. पयलो जो विशय आसलो जुवारीचो विशय गेल्या वर्सा कम्युनिटीचे जे कायदे आसात तेतून एक अमेंडमेंट सरकारान हाडिल्ली. ती तेंच्यांनी अशें सांगिल्लें जो कम्युनिटीचो जो आफ्रामेंत जो आसता तो एका कारणां खातीर जर दिलो आणि त्या कारणापेक्षा दुसऱ्या कारणां खातीर ती जर जमीन वापरली जाल्यार ती जमीन परत घेवपाचो अधिकार त्या दुरुस्तीन दिल्लो. लोकांचो सगळ्यांचो असो समज जालो, घडये त्या आमदारांचोय समज असो जाल्लो आसूं शकता की जुवारीक दिल्ली जी जागा आसा जे प्लॉटिंग करून सध्या विकले वयतात अशे जे तक्रारी आसात ती जागा परत घेवपाची सरकारान ही कायदा दुरुस्ती केल्या. आतां वर्सभरान परतून असेंब्लीन तो विशय आयलो तेन्ना सगळ्यांचें अशें लक्षान आयलें की ती कायदा दुरुस्ती जी आसा ती फाटल्या तारखेन न्ही जाल्यार गेल्या वर्साच्या तारखेच्यान लागू जाल्या. तेका लागून जुवारीची जी जमीन परत घेवपाची जी कितें सगळ्यांचो जी तेन्ना बोळ जो आशिल्लो तो जुवारीच्या जमनी आनी सगळ्यांचे समज हो जाल्लो की दुरुस्ती तेचे खातीरूच केले तर तशें ते जावंक ना. हे सगळे आज उक्ताडाचेर आयले. आनी एक ताणी म्हणलें अशें की सरकार जमीन ताब्यात घेवपा ना, कोमुदादीन कम्युनिटीन घेवपा जाय. कोमुदादीन एक्शन घेवपाक कोमुदादीक खुबशे अधिकार आसात. बरोबर. कोमुदाद कशे तरेन एक्ट करता. कोमुदाद आज तर मोहनदास लोलयेकारान हय. गोमंतकार एक लेख बरयला आनी तातूंत भितर ताणें कोमुदादीची जी पळय वेवस्था कशी करप्ट जाल्या, कोमुदादे वयले लोक कशे करप्ट जाल्यात. पयलीं झोपडपट्टे किंवा घरां बांदपाक दितात. कम्युनिटीची कितें जाता एक कमिटी आसता ती कमिटी कितें तरी कन्सिडरेशन करता आणि प्लॉट दिता, लोक घरां बांदतात. ती कमिटी चेंज जेन्ना जाता न्ही तेन्ना हे सगळे प्रश्न ते मागीर म्हणटा हे इल्लिगल आसा. जेन्ना पयलींची कमिटी आसा तेंचे दृश्टीन ते लिगल आसा कित्याक तेंच्यांनीच ते दिल्लें आसता. कळ्ळें न्ही. आनी येदी व्हडली बिल्डींग्स उबे जायसर ना पूण हें जुवारीचें जें पळय हें ब्लंडरच. जुवारी खातीर दिल्ली जुवारीन खरें म्हळ्यार आपल्या उद्योगाचो विस्तार करपा खातीर ह्या जमनीचो वापर करपाक आशिल्लो. जेन्ना ही इंडस्ट्री एका फॅमिली कडल्यान दुसऱ्या फॅमिली कडेन पावली तेन्ना खरें म्हळ्यार आनी ताणें वाड करपाक आशिल्ली. गोंयकारांक लाव मेळपाक जाय. सरकारान अशें चिंतूंक नसतलें की फुडें घडी अशी डेव्हलपमेंट जावंक शकता. तेन्ना जर तेंच्यांनी क्लॉज घातिल्ली की ह्या कारणा खातीर ही जमीन दिल्ली आहा ती जर तुमी जर घेता ते म्हाका दिसता अशें एक नॅचरल जस्टिसाचो भाग की खंयच्याय एका कामा खातीर दिल्ली जमीन तूं दुसरे खातीर डायवर्ट करता तेन्ना त्या कोमुदादीची किंवा सरकारची मान्यताय तूं घेवपाक जाय. सो सरकारा कडेन खरें म्हळ्यार ट्रिकी इशू सरकारान मानपाक जायना. सरकाराक जर खरें म्हळ्यार दिसता न्ही की आमी एक्शन घेतलें जाल्यार सरकार घेवंक शकता. बेटर कायद्या कडेन बोट दाखोवन सरकारान तुमकां खबर आसा प्लॉटिंग जे आसता कन्वर्जन आसता कन्स्ट्रक्शन लायसन्स आसता सगळ्या हेतून एक व्हडली एक इकॉनॉमी जी आसा. आतां सेज SCZ खातीर पळय जी वेगवेगळे कडेन केरी जमीन दिल्ली, वेर्णा जमीन दिल्ली ती आतां परत घेवपाक सरकाराक इतले पयशे मोडचे पडल्यात की एक पयलींच तुमी धोरणां सारके आखनात. अशे तरेन तातूंत लूपहोल दवरतात की पळवाटो दवरतात की तो उद्योगांतलो मनीस किंवा जमीन मेळोवपी मनीस ते जमनीन भितर फेरफार जाय ते करतलो. दुसरो तो सभापतीच्या वर्डिक्टाचो तेणे जो उल्लेख केल्लो त्या हेतून सभापतीने आज मानून घेतले प्रत्यक्षपणान की डॉक्ट्रीन ऑफ ज्युडिशरी आणि डॉक्ट्रीन ऑफ लेजिस्लेचर हे दोन वेगळे गजाली आसात. म्हणजे कोर्टाच्या खंयच्याय कामकाजाचेर विधानसभेत वा पार्लमेंटान चर्चा जावं येता त्यांनी घेतलेल्या निवाड्याचो किसूय काडपाक मेळटा. यू कॅनॉट म्हणजे एखाद्या न्यायमूर्तीच्या हेतूचेर तुम्ही शंका घेवंक शकनात पण निवाडो त्यांनी दिल्लो चुकीचो आहा बरोबर आसा हे त्यांनी विचारान घेवना अशी तुम्ही चर्चा करू शकता. हे तेका लागून TCPची जी उत्तरां आसा ती आता 7 ऑगस्टाक विरेश बोरकाराक मेळटली जी आता पोस्टपोन त्यांनी 7 ऑगस्टाक केला अशा सभापतीन सांगला. म्हणजे एक जो गुंतो आशिल्लो किंवा एक जे समज सगळ्यांचो करून दिल्लो की सब ज्युडिस हा म्हणजे चर्चाच करप ना. आमी पळयलें मरे आमकां पत्रकारांकय तोच कायदो तोच नेम लागू जाता. विशेषतः कोर्टान कितें केस आसतना किंवा निर्णय जातकीर आमी बरोवप काय ना जजाचे हेतूचेर आमी बरोवप शकनात पूण आमी त्या निर्णय जातकीर त्या निर्णयाचेर टिका करपाचो अधिकार पत्रकारांक चिकित्सा करपाचो अधिकार आसा. गौरीश फुडें सांगता.
येस सर. मागीर सर कॉलिंग अटेन्शन जालें. कॉलिंग अटेन्शन सर देविया राणीन घातलेलें. तेंचे कॉन्स्टिट्युएन्सीचो एक तरणाटो जेका मरण येयलें लायटीच्या खांब्यार तो काम करता आसतना लायनमॅन तो जेका काम करता आसतना सर मे म्हयन्याची गजाली. मे म्हयन्यान तेका मरण आयलें म्हणून तेजेर सर कॉलिंग अटेन्शन घातलेलें. फुडाराक अश्यो घटना घडूं जायना म्हणून सर तेंचे हे कॉलिंग अटेन्शन आशिल्लें. जाल्यार हितून सर ओवरऑल सगळें डिस्कशन अशें जालें आनीक मंत्र्यान सर जाप दितना अशें सांगलें की त्या दिसा शटडावन आशिल्लो आनी शटडावन आशिल्ले कारणान थंय खंय तरी जे जनरेटर इन्व्हर्टर जे सोलर इन्व्हर्टर बीन आतां लोक इन्स्टॉल करतात तितूंतल्यान सर खंय तरी पावर रिवर्ट मारलो आनीक त्या भुरग्याक सर मरण आयलें अशें तेणी सांगलें. पूण हितून सुद्दां सर खुबशे अशे डिस्कशनाक अशे विरोधकांचे तशें सत्ताधारी पक्षांचे तेंचे सुद्दां अशें डिस्कशन जालें की जेन्ना असले घडामोडी घडटात तेन्ना सेफ्टी फर्स्ट आसपाक जाय. तशेंच जे इन्व्हर्टर जे जनरेटर जे आसात तेंची जी नोंद आसा ती सरकारा कडेन आसपाक जाय. सरकारान तेजे सारखे सर्वे करपाक जाय कोणाच्या घरान कितें आसा आनीक तेजो जो कट ऑफ बटन बीन आसता तो व्यवस्थित तेंचो लावपाक जाय. सो हे एक हेल्दी डिस्कशन जालें. आनीक तेजे नंतर सर क्रायम्स इन गोवा हेवूय जे डिस्कशन आसा ते बरेच वेळ चल्लें. आतां सगळे जाणात की गोंयान आतां कितलेशेच क्रायम घडटात. सो हेजेर खुबशे अशे प्रश्न विरोधकांनी हाडलेले. पूण सीएमान जेन्ना हेजे उत्तराची सुरवात केली तेन्ना सीएमान अशें म्हटलें की आतां जे क्रायम्स गोंयान वाडूनात अशें सीएमाचें म्हणणें आसा. क्रायम्स नंबर वाडला कित्याक आमी सरकारान लोकांचे अवेरनेस केल्लें आसा. लोकां मदीं आमी सरकार पावलेले आसा म्हणून सरकार आतां फुडें येवन कंप्लेन रेजिस्टर करतात म्हणून हो जो नंबर आसा तो वाडलेलो आसा हें सीएमान सांगलां. सो तितून भितर मागीर विजय सरदेसाय तिणें अशें म्हटलें की हे जे IPS ऑफिसर येयल्यात ते गोंयान फक्त खावो पियो मजा करो तांकां गोंयकारांचे काय पडलेले ना आनी तेच आमी उलयतले तो तेणीचो पयलो विशय जो सांगलो कॉलिंग अटेन्शनाचो लायटीचो शॉक लागून वायरमन जे मेल्यात ताचे अशें डॉक्टर देविया राणे जी आसा तिने हो प्रश्न उपस्थित केल्लो. हो गंभीर विशय आसा. गंभीर विशय हेचे खातीर आसा की आतां सरकार सांगता की जनरेटरांची नोंद जायी, इन्व्हर्टर तुमी वापरता जाल्यार नोंद जायी. हो कायदो आयचो न्ही. हो कायदो पोरनो. आनी तुमचे म्हायती खातीर सगळ्यांच्या हेंच्या दर्शकांचे हांव सांगता की IDCची बिल्डींग जी पाट्यार आसा थंय एक इन्स्पेक्टर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचें एक ऑफीस आसा. एक फूल फ्लोअर थंय लोक बसतात. क्लार्क आसतात, हेड क्लार्क आसा, सगळें एक सेटअप आहा, फूल सेटअप. ते लोक इतलीं वर्सां करताले कितें? तेंचें काम आसलें ते जनरेटर नोंद करपाचें, इन्व्हर्टर सोदपाचें. म्हणजे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे स्वताचो स्टाफ आतां शॉक लागून मरपाक लागलो. म्हणजे वायट हांव शब्द वापरलो, मरपाक लागलो. तेन्ना हांकां जाग आयली की हे कितें तरी नोंद करपाक जाय. इतलीं वर्सां हे सगळ्या लोकांनी बसून कांय केलें ना. तेचे सगळ्याचो परिमाण म्हणून हे सगळे आतां तेंचेच मनीस बिचारे जे गोरगरीब आसले जे वायरमन साद्या फॅमिलींतल्यान जे येतात तांकां जीव गमोवचो पडलो. दुसरो जो विशय क्रायमाचो आसलो न्हू, क्रायमाचो जो विशय आसलो तो आंकडेवारीच्या अंगान गेलो. म्हणजे जसो तो ताचो सोशियो इकॉनॉमीक एनालिसीस जावपाक जाय आशिल्लें. क्रायम कित्याक वाडटा हें जालें ना. ते आंकडे म्हणजे विरोधकय आंकडेवारीचेर भर दिताले आनी सरकारूय आंकडेवारी सांग. आमचो डिटेक्शन रेट वाडला म्हणटाले ते. मागीर ते सांगताले पळय कन्विक्शन रेट कमी जाला. म्हणजे तुमी सांगताले की आमी कावंटर करता पूण गोंयान मुळात सेफ जागो क्रिमिनल कित्याक मानतात? हांगा येवन लिपतात कित्याक? इतली राज्य आमी पळयलें मरे धेंपो हांचो बंगलो फोडलो. तांकां मारले, तांकां सगळें केलें. ते चोर अजून सापडून बंगाली गँग म्हणून सांगले म्हणून कितें पद्दत ना. म्हणजे हाजो अर्थ असो की गोंयान खंय तरी बंगलो घेवन रावप इज ए रिस्की प्रकार. लोक कितलेय श्रीमंत आशिल्ले लोक बंगल्यान रावनात. मडगांवां फातोर्डा एका हातून येदे व्हडले एका बंगल्याचेर दरोडो पडिल्लो. लोक भिले. अशे दोन तीन अशे फॅमिली हांव जाणा जाणी आपले बंगले सोडले, विकले, फ्लॅटाचे रावले. कारण आपली सेक्युरिटी दवरले रे. कारण धेंपोचे पळय जो बंगलो आशिल्लो तांची सेक्युरिटी आशिल्ली. ताजे कितें तरी खंय कापले सुद्दां, ताजेर खंय अटॅक केलो. आनी क्रूज सिल्वानाचें एक उदाहरण दिलें की क्रुजान अशें सांगलें की एक घर बंद आशिल्लें. त्या बंद घरान दनपारां 8 सुमार दनपारचे कितें तरी चलता म्हणून शेजारी पळोवपाक गेलो तर ताका अशें लक्षांत आयलें की 2 चोर
त्या घरांतले कितें तरी चोरपाक सोदता म्हणून तेणी थंयल्या लोकल पंचाक आपयलो एकटो कितें धरतलो तेका आपयलो तो येयलो. हे धरपाक जेन्ना धांवले तेन्ना हेल्मेटान त्या चोरान त्या पंचाक मारलो आनी तो चोर पळलो. पूण एका CCTVन तो कॅप्चर जाल्या कारणान ताका मागीर धरलो. मागीर जी म्हायती फुडें आयली ती धक्कादायक. तो खंय अंकोला कर्नाटकचो चोर, तेचेर थंय कितल्योशेच केसी आहा. ते कोर्टाचे सगळे चुकोवपा खातीर तो नावेले भाड्याच्या एका रुमान रावतालो. तेणें कितें म्हटलें की तुमी टेनंट व्हेरिफिकेशन करता म्हणजे कितें करता. जर चोर जर भाड्याच्या घरान रावूं शकता, तेचें व्हेरिफिकेशन जाल्लें आसूं शकता, जाल्यार तुमचें व्हेरिफिकेशनाक अर्थ कितें उरता. पळयतली ज्या पद्दतीन पोलीस दलान भितर लोक घुसयल्यात हालीं वर्सान आपले म्हणून घुसोवपाचे एक ट्रेंड सगळे आसता. आनी हालीं तर फाटले 7-8 वर्सां पयल्या मोठ्या प्रमाणाचेर पोलीस दलान भितर लोक घुसयल्यात. अक्षरशः कशे घुसयल्यात नोबडी नोज. म्हणजे इतकी हास्यास्पद गजाल आशिल्ली की गोंयच्या पुलिसांक नॉर्थ इस्टाक खंय तरी इलेक्शना खातीर धाडिल्ले तेन्ना तेंचे आवय बापूय गव्हर्मेंट आमच्या भुरग्यांक परत हाडा म्हणून. पुलिशीन जो हजर जाता मणी तेणी 8 वरां वतान पावसान रावपाची तयारी आसपाक जाय. राखीव पोलीस म्हणून एक दल आहा तांकांय खंय तरी धाडिल्ले. ते आमकां थंय जेवण सारकें मेळना म्हणून ते परत येवपाक सोदताले. थोडे बातम्यो छापून हाडल्यो. सो गोंयान भितर पोलिसी सुशेगाद रावपाक सोदतात आनी आरामान तांकां सगळें काम जाय. दुसरी गजाल एक न्ही सिस्टम आशिल्ली 20 वर्सां पयलीं खबऱ्या म्हणून पुलिसांचे खबऱ्या कारण आमी तेन्ना जेन्ना रिपोर्टींग करताले तेन्ना ते खबरे आसताले ते स्वता पुलीस नासताले पूण ते तांचे राबितो हे सगळे गुन्हेगारी जग 12 हांगा आसताली. थंय चर्चा जाता, थंय कोण नवो मनीस दिसता, कोणाचे तरी लिंक खंय तरी गुन्हेगारी कडेन आसता. हें सगळें रिपोर्टींग पुलिसांक करप ही खबऱ्या सिस्टमनी फाटले 20 वर्सान पुलिसांनी काबार करून उडयल्या. तांचे कडेन अशे तरेची एक लिंकच ना जे सामके गांवगिऱ्या वाठारांत किंवा गांवांनी शहरांनी अशे तरेचे जे पळय एरिया आसात झोपडपट्टी लिपून रावपाची ठिकाणां कोण नवो आयलो जाल्यार ताचेर सारके बारीक पाळत दवरपाची वेवस्था पूर्ण ना. दुसरे रातची गस्त घालताले, वाहनां थांबयताले. ही गस्त आमी 10 वर्सां नाकाबंदी हें फाटले 10 वर्सान आमी पळोवंकच ना. आमी हाजेर अग्रलेखय बरयला, आयतारचो लेखय बरयला पूण ताजेर सरकार पळय ज्या पद्दतीन तपास आनी गुन्हे हाजो सामकें भितर सरून तातूंतल्यान बारीक लक्ष दवरपाची गरज आनी सरकार अशें अयशस्वी जालां हें सामकें म्हणचें पडटा. गौरीश कडेन वचचें. हय गौरीश. सर मागीर सर प्रायव्हेट रेझोल्युशन सर काल्लोस आमदार जो आसा आल्दोनाचो तेणे हाडले सर. तितून सर महत्वाचो मुद्दो तेणे हाडलो म्हणतो अनएम्प्लॉयमेंट इन गोवा. म्हणजे गोंयचे जे तरणाटे आसात ते अनएम्प्लॉयमेंट उरल्यात आनी तेका लागून खंय तरी अशें क्रायम सुद्दां करूंक हे जे तरणाटे आसात ते फुडें सरतात अशें सर डिस्कशन जावपाक लागलें. आनी मेन म्हटल्यार अशेंय जालें डिस्कशन की गोंयान ज्यो सेंट्रलाचे सुद्दां जे भायले प्रोजेक्ट येतात तितून सुद्दां खंय तरी गोंयकारांक काम मेळना. सरकार हाडटना सांगता की गोंयकारांक काम मेळटलें म्हणून पूण गोंयकारांक तितून काम मेळना. मागीर गोंयकारांक फर्स्ट प्रिफरन्स दिवपाक जाय. तशेंच कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टम जी आसा हो महत्वाचो विशय सर युरी आलेमान काडलो. कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टम जी आसा ती कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टम खंय तरी भुरग्यांचे फ्युचर पिड्ड्यार करता. म्हणजे कॉन्ट्रॅक्टाची एकदा चेनीन उरलो भुरगो जाल्यार तो तितून घुवत उरता आनी घुवत उरोवन तेजी वर्सां पिड्ड्यार जाता. म्हणजे तेंचे ओवरऑल अशें म्हणणें आशिल्लें की समज एक पोस्ट तुमकां 17-18 वर्सां खातीर चलोवपाक जायो जाल्यार ते कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टम कित्याक अशें सर आशिल्लें. मागीर सर तेजेर रिप्लाय दितना मिनिस्टरान सर अशें सांगलें की तुमी रॉंग डिपार्टमेंटाक हे क्वेश्चन करतात म्हणून. म्हणजे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जी आसा ती एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जॉब क्रिएट करिना. एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जी आसा ती फक्त एक लिंक मदली एक लिंक अशें समजोवपाक जाय की ते फक्त जॉब लोकांकडेन पावोवपाक खातीर एक मदली लिंक अशें सर मिनिस्टरान सांगलें. जाल्यार सीएमान सर तेन्ना मागीर अनाउन्स केलें की डेली वेजीस एंड कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टम जी आसा ती आतां पासून बंद करतले आनी तशेंच सगळे जे रिक्रुटमेंट आसा ते गोवा ह्युमन रिसोर्स बोर्डाचे अंडर घेतले. हे सर एक कॉलिंग अटेन्शन जालें. आनी तेजे फाटल्यान सर मागीर दुसरे महत्वाचे कॉलिंग अटेन्शन जालें ते उदकाची जी पुरवणी आसा ती गोंयान सगळे जे पर्यावरण जे आसा तेजेर सर कॉलिंग अटेन्शन दिगंबर कामतीन हाडलें. आनी आतां सर बोवाळ रिसेंट असो बोवाळ असेंब्लीन चालू आसा तो सर पोगो बिलाचेर पोगो रिझोल्युशनाचेर सॉरी. सो पोगो रिझोल्युशन जे आसा ते आयज विरेश बोरकारान हाडलें. आनीक हे जे पोगो रिझोल्युशन आसा तेजे अशें मागणें आशिल्लें की गोंयकार कोण तो डिफायन करचो. म्हणजे आयज काल आमी रेजिडेंट सर्टिफिकेटीचेर सुद्दां जे गोंयान रावतात लोक 15 वर्सांचे जे रेजिडेंट सर्टिफिकेट गोंयान रावतात ते सुद्दां गोंयकारांची स्किमी बेनिफिट सगळे खातात. सो तेंचे अशें म्हणणें आशिल्लें की गोंयकार कोण तो डिफायन करचो
जाल्यार जेन्ना विरेश बोरकर उलोवपाक उठलो, आपले रेझोल्युशन वाचपाक उठलो, तेन्नाच सर खंय तरी सीएमान तेका आडयलो आनी सांगलें हे जे रेझोल्युशन आसा ते रेझोल्युशन सभागृहान पावपाकूच जायनाशिल्लें, कित्याक गोंयकार कोण तो ऑलरेडी डिफायन जाल्लो आसा. जेन्ना ऑलरेडी डिफायन जाल्लो आसा तेन्ना रेझोल्युशन अशें सभागृहान पावपाक जायनाशिल्लें अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलेलें आसा. आनी सर तेणे एक गॅजेटूय वाचून दाखयलो. तो गॅजेट सर 10 फेब्रुवारी 1995. हितून सर मजा किती जाली की जे विरेश मागतालो म्हणजे विरेशाची जी कट ऑफ डेट आशिल्ली, विरेशाचे म्हणणें अशें आशिल्लें 19 डिसेंबर 1961 हेजे पयलीं सावन जेची फॅमिली गोंयान आसा, म्हणजे कोणाचे आवय बापूय आसूं, कोणाचो आजो पणजो आसूं, तेंकाच गोंयकार मानचे अशें विरेशाचे मागणी आशिल्ली. म्हणजे सर हे जे सगळें आसा ते आयज रेझोल्युशनाक तेणी घालनाशिल्लें, पूण इतकी वर्सां ते आरजीचे जे पॉलिटिक्स आशिल्ले ते ह्या डेटी वयल्यान सगळे पॉलिटिक्स आशिल्ले. पूण आयज सर सीएमान एक गुगली घातली म्हणू शकता आमी विरेशाक. सीएमान जी डेट सांगली, जे आपले गॅजेट वाचून दाखयले, त्या गॅजेटान जी सीएमान डेट सांगली, जे डीड टू सर जो कायदो विरेश बोरकर आणि त्याची जी टीम आसा ती वाचताली, तोच कायदो सर आयज सीएमान वाचून दाखयल्लो आसा. सो हितून सर सीएमाचेर सर आता आरोप फक्त इतलेच जाता सभागृहात, हो सगळो बोवाळ चल्लो तो फक्त इतल्याक लागून की गोंयकार जे गोंयकार कोण ते तुम्ही डिफायन केले जाल्यार जो कोण रेझोल्युशन घेवन येवपी विरेश बोरकर जो आसा, ते विरेश बोरकराक पयलीं उलोवपाक कित्याक दिवना, ह्या हेजेर सर ह्या मुद्द्याक धरून सर आता सगळे विरोधकांनी बोवाळ सर असेंब्लीन चालू केल्लो आसा. येस सर. विशय जो आसलो अनएम्प्लॉयमेंटाचो तो म्हणटालो. अनएम्प्लॉयमेंट खरेंच गोंयान आसा काय कितें, सामकें हो एक विशय आसा. विशय कित्या खातीर तुम्ही म्हापश्याच्यान जर स्टार्ट केले, शिवोलच्यान आमच्या गांवांतल्या आगरवाड्याच्यान जरी स्टार्ट केले, सकाळी तुमकां शेकड्यांनी लोक जेवणाचे डबे अशे हातीन घेवन रस्त्याच्या सायडीक उबे रावल्ले दिसतात. म्हणजे तितल्या लोकांचे पोट भरपाची ताक त्या एरियेन आसता. म्हणजे तो एम्प्लॉयमेंट आसा. हो एक मुद्दो. दुसरो मुद्दो असो की इंडस्ट्रियल इस्टेट प्रत्येक तालुक्यान हाडली, पण ती हाडटाना थळाव्या लोकांचे हावेस कित्या, ते खंयच्या इंडस्ट्रीन काम करपाक पळयतात हाचो कोणीच विचार करूना. ताका लागून भायले लोक जे आहा त्या इंडस्ट्रीन काम करपा लागून थंय पावले. हो दुसरो मुद्दो. तिसरो मुद्दो असो जाला की नोकरी म्हटल्यार गव्हर्मेंट नोकरी अशी सरकारानूच एक चित्र निर्माण केला. खंयचोय मनीस सांगतलो की ऑटोमेशन जालें, कॉम्प्युटरायझेशन जाल्या उपरांत सरकारी कर्मचाऱ्यांची संख्या म्हणटा ती कमी जावपाक जाय. आमचे ती दर वर्सा तुमी वाडयता आनी तातूंतलो जो कॉन्ट्रॅक्टाचो जो भाग आशिल्लो, आयज गोंयांतलो सगळ्यांत व्हडलो जर कॉन्ट्रॅक्टर कोण आसा जाल्यार गोवा गव्हर्मेंट. गोवा गव्हर्मेंटा कडेन 15-15, 20-20 वर्सां लोक कॉन्ट्रॅक्टाचेर काम करता आनी तांकां कांयच फ्युचर ना. हें सरकारान न्ही, आमी जेन्ना उलयतात, सरकारान पयलीं आपूण लोकांक नोकरी दिवपी हें जें पळय कितें इलेक्शनाच्यान जें कितें स्लोगन दिता आहात न्ही तें बंद करपाची गरज आसा. गोंयचो वर्कफोर्स, गोंयचो पळय जो नवो तरूण आसा ताका आळशी करपाचो सगळो ब्लेम कोणाक बद्दल तो सरकाराक वता. कारण ताणें सगळ्यांक तुमकां नोकऱ्यो मेळटल्यो, सरकारी नोकऱ्यो मेळटल्यो. सरकारी नोकऱ्यो कश्यो मेळटल्यो? परमनंट. तूं एकदां भितर सरलो तुका काडपाक मेळना. तूं काम कर न काम कर, तुजो सॅलरी वाडत वता, तुजो हुद्दो वाडत वता. सो हें सगळें जें पळय कितें वायट चल्लां तें हें लोकांक कॉन्ट्रॅक्ट पद्दत बंद करतली. कॉन्ट्रॅक्ट सरकारान बंद करपा जाय तें एक ओके, पूण हांव म्हणटा खाजगी लेवलाचेर जेन्ना सुरवातेक कोणूय नोकरेक वता न्ही तेन्ना तो कॉन्ट्रॅक्टाचेर आसता. तो बरो जाता की ताका परमनंट करतात. सुरवातेक 6 म्हयने ताका नियाळटात, ताजें काम बरें आसा काय पळयतात, ताका वेगवेगळें काम दिवन पळयतात. हें खाजगी क्षेत्राचें काम कितें? खाजगी क्षेत्राचें काम प्रॉफीट करप हें वायट न्ही. प्रॉफिटांतल्यान खाजगी कंपनी वाडटा. खाजगी कंपनी वाडली की तातूंत भितर यंत्रणा वाडटा, यंत्रसामुग्री ते आनीक घेवंक शकतात, कामगारांक आस्पावन घेवपाची शक्ती तेंची वाडटा. सो चड लोकांक नोकरी मेळटा. सो एक मनीस जेन्ना खाजगी कंपनीन वता तो आनीक जॉब क्रिएट करूंक शकता आनीक ताजी क्रयशक्ती वाडटा. म्हणजे ताका पयशे मेळटात, चड ताजो पगार वाडटा. खाजगी समिती एका वेळार 30 वर्सां पयलीं लोक सरकारी नोकरी वचनाशिल्ले कारण पगार कमी आशिल्ले. अचानक 5th पे 6th पे येत आयल्यान पगार वाडटकीच लोकांक टिचर आयल्यो की टिचरी वतात. आज टिचरीक 80,000 सॅलरी आसा. तांकां कामाचो दर वर्स नियाळ जाता काय कितें? सरकारान जॉयन जाता तांच्या कामाचो आढावो घेतात काय कितें? हें आमचे कडेन जायना. हें केन्ना तरी करचेंच पडटलें. कारण इतले लोक पोसून घेवप, लोक निमाणें आंदोलन करतले. आमी सतत कर दित आसात, तुमी तुमच्या मर्जींतल्या लोकांक सरकारी नोकरी दितात, ते काम करनात आनी सरकारचो बोजो वाडटा. तूं एक बरो इन्स्टंट सांगिल्लो
सरकारा कडेन ग्रिव्यन्स म्हणटा तें खातें आसा, ताका एक सेक्रेटरी आसा, ताका डायरेक्टर आसा, तातूंत भितर येदे व्हडले कर्मचाऱ्याची फौज आसा. तरी आसतना लोक आपले वेगवेगळे कामां घेवन पुलिसा कडेन गेले जाल्यार पुलीस काम करनात. लोक वतात CM जेन्ना पळय आयतारा सांखळे बसता थंय मुखार लायन लायिल्ल्या हाजो तुमचे ग्रिवन्स पळय जो विभाग आहा तें करता कितें, विधानसभेन जे ठराव हाडटात त्या ठरावाचे जाता कितें, हे सगळे प्रश्न. ठरावाचें जाता कितें म्हणजे आज वेन्झी वेगासान एक सादो मुद्दो मांडलो आणि तेणे एक कोइन्सिडन्स सांगलो की गेल्या वर्सा 25 जुलैकूच तेणें हो विशय उपस्थित केल्लो. खंय तरी बाणावलेन पेवर्स आसात ते वयर सकयल जाल्यात, तेका लागून लोक पडटात आणि जखमी जातात. सादो विशय, पेवर्स काढून घालपाक कितें अर्दो आदेश पुरवले, व्हडलें लांब आहा जाल्यार एक दीस लागत खुपत तो म्हणलो वर्सभरान सरकारान काय करूं ना म्हणून आतां 25 जुलय अंदू वर्सान परत आपूण काडटा, फुडल्या वर्सा आनी आपणाक तो काडूंक लावं नाका. म्हणजे सरकार काम कशें करिना. एक्झॅक्टली. सो सरकारान येदे व्हडले पळय जे कामगार कर्मचाऱ्यांची फौज निर्माण केल्या ते करतात कितें, हें सगळें PWD इतलो व्हडलो फोर्स, पोलीस फोर्स वाडटा, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट आनी बाकी डिपार्टमेंटान आर्ट आनी कल्चरान तूं वचून पळय येदी व्हडली प्रजा कितें करता. एक टायमार ते बसपाक जागो नाशिल्लो, दिगंबरान सगळे लोकांक नोकऱ्याचो असो सुळसुळाट करून उडयल्लो. मागीर तिका कुडचड्या बिडचड्या खंय ट्रान्सफर करून मागीर ते ऑफिस खाली गेल्ले तेंच्यानी. सो हें जें सगळें आहा इतले सरकारी फौज करून निर्माण करतात, कामां जायनात लोकांची आनी लोक करंदाय करीत आसात. दुसरो विशय जो पोगोचो आसलो न्ही तो खूब टेक्निकल विशय आसा. टेक्निकल विशय म्हणजे आमी एक मानून घेवपाक जाय की असेंब्ली जी आसा, लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली, इट हॅज इट्स ओन लिमिटेशन्स. कांय विशय असेंब्लीन आमी डिस्कस करूं शकनात हे आमी मानून घेवपाक जाय. म्हणजे एक तुमकां फाटलें उदाहरण दिता आणि तेचे खातीर आतां सरकार हायकोर्टान सद्या हुमकळटा मयेचे कस्टोडियनाचो जो प्रश्न आसा, इव्हॅक्यू प्रॉपर्टी एक्ट, खंयचो जेन्ना कायदो हाडटा, इट्स ए इंटरनॅशनल लॉ. हय, तर तो कायदो हाडल्या फाटल्यान एक नोट आसता. हांवें आल्बन कुटोक विचारलें. आल्बन कुटो हो तेन्ना चीफ सेक्रेटरी आशिल्लो आनी मागीर तो एडवायजर आशिल्लो गव्हर्मेंटाचो. ताका विचारलो, सर म्हटलें हो कायदो कित्या खातीर हाडलो? तो म्हणून तुका नोट वाचपाक दिता. तेन्ना ते झेरॉक्स बिरॉक्स नाशिल्ले काडून दिवपाक, नोट म्हाका वाचपाक दिलो. तो म्हणपाक सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे पळय आयला तांच्यांनी एक फ्रेंडशीप एग्रीमेंट पोर्तुगाला कडेन 1975 केल्या आनी जे पोर्तुगीज लोक हांगा रावतात तेंची प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट करपा खातीर हो कायदो करचो म्हणून तांची सूचना. आनी तेन्ना युनियन टेरिटरी आशिल्ली. हो इंटरनॅशनल कायदो पाकिस्तानान जेन्ना हांगचे लोक सोडून गेले, त्यो प्रॉपर्टी मुंबय आहा त्यो प्रॉपर्टी सरकाराच्या ताब्यान घेवपाक मेळना, कारण त्यो लोकांचे अजुनूय दावे थंय आसात. तांचे दावे कायद्यानुसार तांची वासलात लावपाची आसता. सो अशे तरेन हाका दिसलें ताका दिसलें इलेक्शनान घोशणा दिल्यो म्हणून जायना. तसोच आतां हो जो ते म्हणटा पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन, पोगो अशें म्हणटा, हाचें डेफिनेशन जाल्लें आसा. जेन्ना एडमिनिस्ट्रेटीव ऑर्डर 1963 सिटीजनशीप ऑर्डर जेन्ना आयली, जेंच्यांनी पोर्तुगीज सिटीजनशिपी खातीर ऑप्ट करूं ना ते लोक ऑटोमॅटीक इंडियन सिटीजन जाले. न्ही पूण हे जे पळय कितें रेव्होल्युशनरी गोवन्स जे पळय मागता पोगो, तांचो एक ती पॉलिटिकल गिमीक आशिल्ली. पूण तातूंत भितर न्ही एक गोंयकारांचे उतफरके जे हालीं गोंयकार आपलें अस्तित्व सोंपता, आमी ना जातले, आमचे गोंयान ना जातले आमी, ते 31 डिसेंबर काय 31 ऑक्टोबर म्हाका सारकें उगड आसना, 1964 ही कट ऑफ डेट आसा गोवन हें करपाक. एक्झॅक्टली. न्ही हांव तशेंच म्हणटा. न्ही गोंयान भितर 3 पिढ्यो रावपी लोक हो गोंयकार सारकें. 61 ते म्हणटात ताणें आज विरेशन म्हणलें, 61 जो पळय कोण आशिल्लो तो गोंयकार. सो हें कित्या खातीर करंदाय करतात ते? ही करंदाय इतल्या खातीर करतात कारण लोकां भितर अस्वस्थ, भायले लोक येत आसात. तो कायदो आसा हे रुलींग पार्टी सांगपाक अपेक्षीत ठरली, तेणी सांगूंक जाय हे ऑलरेडी जाल्लें आसा. CM तो सांगपाचो प्रयत्न करतालो. हांव कितें म्हणटा की तांकां इलेक्शन हें न्ही, तूं म्हणटा तशें विधानसभेक आमचे मर्यादा आसात आनी विधानसभेन असले राजकीय विशय कितले हाताळचे हाकाय मर्यादा आसात. हें सगळें न्ही लोकांच्या दरबारान सोडोवपाचे प्रश्न. हें पूर्ण म्हाका दिसता हाजी जाणीव रेव्होल्युशनरी गोवन्साक आसा. तांकां हो पेटोवपाचो इशू आसा. आतां करपाक दिना आनी ताणें एकूच एक कितें केलें, तो एकलो पडूना हरशीं, तो सदांच विरोधकांच्या बैठकीक बी वचना तो सदांच. पूण ताणें हालीं आतां मातसो विरोधकां कडेन मिसळून रावपाचो प्रयत्न चलयला. म्हणटकीर ताणें हो जेन्ना मुद्दो काडलो, सगळे काँग्रेस, मागीर आम आदमी पार्टी,
गोवा फॉरवर्ड सगळे सभापती एकठांय येवन सभापतीच्या मुखार धांवले, कारण तांकांय बी आतां इलेक्शन लागीं येता म्हणटकीर एक गोंयकारांक मातसो आमी कितें तरी करताय सगळ्यांक दाखोवपाची गोंयकार मुद्दो गोंयकारपण मुद्दो आतां परतो पेटोवपाचो प्रयत्न जातलो आनी हे सगळे एकठांय येवन सरकाराक तसो हुलोप दिवपाचो प्रयत्न करतले. आतां तातूंत भितर खरें म्हळ्यार पोगोवन भितर खरेंच कितलें तथ्य आसा हाजेर खूब चिरवीत चर्वण फाटलीं 5 वर्सां चालू आसा. आणि जर ती जर कट ऑफ डेट तेंची मान्य केली आणि सरकारान अशें ठरयलें की आमी गव्हर्मेंट खंयच्याच स्किमीचो लाभ भायल्या लोकांक दिवचे ना जाल्यार मूळ गोंयकार कितले मेळटले आमकां हो एक प्रश्न आसा. आनी आतां आनी एक गजाल आसत न्ही, आतां 2 पिढयो जर आमकां सरळ दिसतात. आतां मडगांव मोतीडोंगर आमी करतात, थंय 2 पिळग्यो तर आमकां नांतना सरळ दिसतात. तातूंतले कांय जाण तर आमी 3 पिळग्योय म्हणटले. सो वास्को रावपी कितलेशे जाण फाटले 3 पिळग्यो रावतात न्ही. मोठ्या प्रमाणाचेर जेन्ना बंदर तयार जालें, रेल्वे सेवा तयार जाली, मोठ्या प्रमाणाचेर गोंयान भायल्यान लोक आयले. ही सामकी खरी खबर. 61 जेन्ना लिबरेट जाले, 63 पयले गव्हर्मेंट आयले, ह्या मदल्या काळान जितले लोक भितन आयले न्ही ताचो हिशेब ना सो हे मातसो इल्लो पॉलिटिकल इश्यू तो फुडले इलेक्शन म्हणटकीर घालत रावतलो आनी ही विधानसभा विरोधकांनी एकठांय रावन मातशें गाजयल्याच ताचें कारणूय तें की 1.5 वर्सां भितर इलेक्शन जावपाचें आहा. गौरीश आनी कितें सांगपाचें आहा तुका? हां गौरीश आमचो कट जालो काय ना मरे सद्या? ना सर. हां थँक्यू गौरीश, तुवें आज बरे तरेन वेगवेगळ्या विशयांची मांडणी केल्या आनी आमी तुका पळयतात फाटले 4 दीस जाले वेगवेगळे प्रश्न तांचो वेवस्थीत तुवें नोंद दवरल्या, त्या विशीं आमकां सांगलां आनी तटस्थपणान ह्या सगळ्या विधानसभा कामकाजाचो नियाळ घेवपाचें काम तुवें केलां. आनी त्याच भशेन अवीत तुवें बी इतले वर्सां विधानसभा हाताळटा, सो विधानसभेच्या कांय आमदारां परस चड म्हायती तूं दिता. सो पळयत रावात गोमंतक TV. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आमी लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही. मध्यानराती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. गरमागरम चाय वांगडा पळयात दिसभराच्यो गरम खबरो सांजेच्या 4 वराचेर गोमंतक टीव्हीच्या टी टाइम बुलेटिनात. संबंध राज्यांत घडपी घडणुकांचो सखोल नियाळ.